लास्ट हो रोड पयलीं म्हणजे जावपाक ऑलरेडी 14 वर्सां लागला आमकां आनीक 2 महिने लागल्यार नो प्रॉब्लेम पण रस्तो सगळ्या एस्पेक्टान कंप्लीट जावपाक जाय हांगा अजून इलेक्ट्रिफिकेशन इल्युमिनेशन जावंक ना दोन्ही सायडीक सर्कल येवपाक जाय एस्टिमेट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर कोणा पडटा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर इलेक्ट्रिफिकेशन इट्स नॉट डन नो इट्स नॉट डन आणि एक सर ह्या सायडीक न्हू सर्कल येवपाचे मोस्ट इम्पॉर्टंट कित्याक हो पयलीं स्टेट हायवे आसलो आतां हो मेन रोड हय ह्या सायडीक आनी त्या सायडीक हय त्या सायडीक न्हू सर ऑलरेडी वीट आणि सगळ्या सायडीकसून डायमेन्शन आसा एप्लिकेशन कोणी तरी ऑलरेडी घातला सीएसआरान बांदून दिता ते कित्याक अजून पर्यंत जावंक ना ते नको सीएसआरान बांदून दिता ऍडव्होकेट दयानंद नार्वेकरान एप्लिकेशन घातला दोन्ही सायडीक आपूण सर्कल घातला दुसरी आणि आम्ही 2-3 महिन्या पयलीं सांगलेले आम्ही घालून दिता आणि एक गोष्ट सर ह्या सायडीक सर्कल जावं शकना कित्याक हो रोड 25 मिटराच्या विड्थाचो आहा दॅट विड्थ अजून पर्यंत रोड वायडनींग करूंक ना सो ह्या सायडीक सर्कल जोपर्यंत रोड वायडनींग जायना तोपर्यंत सर्कल घालूंक गावचें ना आता लास्ट 8 दिसान न्हू सर हांगा 6 एक्सिडंट जाले ह्या सायडीक त्या सायडीक जाले 4 एक्सिडंट सो हे जेन्ना एक्सिडंट डेली जाता आणि कोण आता आमी हांवें कांगम सराक सांगलेले जावं कोण इंजिनियरा तांकां सांगला की एक्सिडंट जाता तेच आसतना हांगा आतां इनॉग्रेशन जाता पुलिसाचो क्वेश्चन ना सर ड्रम आणि हे लोक वयरसून येता न्हू सर हो स्लोप आसा रोड बंद आसलो बट पीपल आर कमिंग आता विदाउट दॅट सर्कल दोन्ही त्या सायडीक स्पीड ब्रेकर एकूच सायडीक आहा मनीस जेन्ना नवें घर बांदता तो घरा भितर सरता कशें करून मागीर कितें उरता तें सगळें कंप्लीट करता सारकें आपण फूल प्रूफ घर करून कोण केन्ना भितर सरल्यार सारकें आपण आमच्या कडसून एज रिप्रेझेंटेटिव्ह सर एक मिनिट एज रिप्रेझेंटेटिव्ह ना सर माझे कंप्लीट जावन एज रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दीस वॉर्ड हो रोड म्हाज्या एरियेन पडटा म्हाज्या वॉर्डातले लोक हांगा येवन पडटान दिली ऑफकोर्स रोडाचे एक मिनिट हांव सरा कडेन उलयता न्हू सर हेजेर बोर्ड लायला सर तो पळयात एक मिनिट बोर्ड लायला तो पळयात धुळापकर रेसिडेंट्स टू हांगा धुळापकर रेसिडेंट म्हाज्या वॉर्डान पडटा हांव बरयता सर लेटर पण तोपर्यंत मोटरेबल करूं नाका सर हांगासरले रेसिडेंट्स येयल्या जोपर्यंत मोटरेबल ना तोपर्यंत ओपन करू नका सर व्हॉट इज द इनॉग्रेशन फॉर देम व्हॉट इज द इनॉग्रेशन फॉर रोड फ्रॉम सोयनपूर टू सोयनपूर इज रिटन देयर बट इट इज रिटन देयर दॅट द इनॉग्रेशन इज टुडे It has been in this state for the last 15-20 days. You all also aware. What is being done today? What is being done today? We are launching the road. लॉन्चिंग द रोड म्हणजे कितें सर लॉन्चिंग म्हणजे रोड चालू करता म्हणजे मागीर एक्सिडेंटाक इन्व्हिटेशन दिता अशें जालें न्हू सर माती डम केला पळय ती माती सुद्दां काडूंक ना सायडीक रोड सायडीक आनी मागीर थंय इलिगल शॉप सगळें येता आणि एक गोष्ट सर PWDचो रोड न्हू सर म्युन्सिपालिटीच्या एरियेन पडटा प्रोटोकॉल कितें सर आणि प्रोटोकॉल कितें हितून हांगा आतां तुमी इनॉग्रेशन करता न्हू प्रोटोकॉल कितें एटलिस्ट कावन्सिलरांक इन्व्हिटेशन नाका दिला काय विचारात सर आमकां एक कावन्सिलराक इन्व्हिटेशन ना व्हॉट्सएपार इन्व्हिटेशन सो इफ देर वॉज एनी ऑब्जेक्शन टू बी रेज आय वुड हॅव रेज्ड इट बिफोर दीस इफ आय हॅड इन्व्हिटेशन ऑर नॉलेज दॅट यू आर ओपनिंग द रोड टुडे आणि कोण म्हणता 3 नंबरान पडटा पळय हो रोड एंड जाता 3 नंबरान स्टार्ट 5 नंबरान हांवें एक्सप्रेस केले तुम्ही तुमचे कितें करता